कशें तुमी जायते इगर्जेतावन येतात आनी इगर्ज जावन आसा देवाचो जागो पवित्र आनी ताच्या भोंवतणी सबार इगर्जांनी आमी आमी पिवून वचो सिगरेट उडून वचो अशें अशें सबार रुरिलेग्रो करता इगर्जेन मात्र न्हय इगर्जे भोंवतणी कित्याक म्हळ्यार हो जावन आसा पवित्र जागो म्हूण आमी म्हणटा क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावा आनी भयणी आयचो वांजेल आमकां सांगता की कशें 70 क्रिस्त शका इसवेंत सगळें जेरुसलेम आनी टेंपल नास जालें आनी तेन्ना कितें घडटलें म्हणलें जेजू आपल्या मरणा पयलें प्रवाद करून सांगता ही आमी समजा जाय तर जेरुसलेमाच्या विशयंत आनी थंयच्या टेंपला विशयंत ताचें पाडतळ आमी पळोवची गरज कशें आरामाणे आमी म्हणटा म्हळ्यार रायान रावचो जागो आरामाणे जाता तशेंच देवालया म्हळ्यार देवान वस्ती करचो तो जागो देवाळ जाता ह्या आमी हिंदू भाव म्हणटात देवस्थान एक देवस्थान ह्या एक इगर्ज पवित्र सदा कित्याक म्हळ्यार थंय देव वस्ती करता आतां आमच्या इगर्जेन ही इगर्ज पवित्र जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा पवित्र सक्रामेंत आसा जेजू आसा आनी हांगा जेरुसलेमाचें टेंपल जेरुसलेमांत आशिल्ल्यान सगळें जेरुसलेमूच लोकांक पवित्र जावन आसलें पूण हें टेंपल आनी सगळें जेरुसलेम शहर कशें पवित्र जालें पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्यार थंय उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या ग्रंथांत जाकोबो एसाव तावन आपल्या भावा तावन पळोवन धांवता आनी अशें धांवता आसतना रात जाली आनी तो एका उक्त्या सुवातेर आपल्या माथ्याक एक फातोर दवरून तो न्हिदता आनी थंय ताका एक सोपान पडटा ह्या सोपनांत एक निसन आनी ह्या निसणेचेर सर्गींचे देवदूत सकला देंवचे आनी वयर सरचे तो पळयता म्हळ्यार लोकांची पुरा प्रार्थना बलिदानां घेवन ते वयर सरतले देवाची आशिर्वादां घेवन ते सकयल देंवतले सकाळीं तो उठता आनी तो म्हणटा दिस इज द हाऊस ऑफ गॉड अँड गेट ऑफ हेवन म्हळ्यार हें जावन आसा देवाचें घर आनी सर्गींचो दारवटो आनी ही उतरां ताचें सार्थक जातात सबार शतमाना उपरांत आमी निर्गमन ग्रंथाक थंय वेता आसतना देवान इस्रायल लोकां कडेन त्या मरुभुमींत एक सल्लो केलो मोइजे मुखांत्र आनी ह्या सल्ल्याचो बायलो गुर्तू जावन आशिल्लो 10 उपादेश फातरांचेर कांतयिल्ले आनी हे फातरांच्यो पोळयो पवित्र जावन आशिल्ल्यो कित्याक म्हळ्यार त्यो सोल्ल्याच्यो पोळयो जावन आशिल्ल्यो आनी त्या मुखांत्र देवान इस्रायल लोकां कडेन सल्लो केल्लो आनी मोइजेन कितें केलें देवाच्या निर्देशना प्रमाणें ताणें एक आर्क पेट बांदली आनी त्या आर्क पेटींत ह्यो 2 फातराच्यो फळयो ताणें दवरल्यो आनी थंय त्या फळयां मुखांत्र देव इस्रायल लोकांच्या मोदेगात त्या आर्क पेटेंत वस्ती करूंक लागलो आनी खंय पळय ती आर्क पेट वेली थंय देवी ताच्या संगतास गेलो आनी सबार अजापां त्या आर्क पेटी मुखांत्र जालीं अशें ते उपरांत ती मरुभुमी सोडून ते जॉर्दान न्हंय उतरातना हे आर्क पेट खाण गेल्ले ते याजक तांचे ती मेटां तांचे ते पांय
उदका लागतना जॉर्दान न्हंय 2 वांटे जाली आनी लोक सुक्या वाटेन तो उतरून गेलो. त्या उपरांत व्हडलो जेरिकोचे व्हडले पर्वत आशिल्ले. देवान सांगलें आर्क पेट काण घेवन याजक 6 बोवाडे येवन दीत, 7 बोवाडे येवन दीत. आनी 7वो बोवाडो येता आसतना सगळे व्हडले जैत पारो गुस्सू ते कोसलाले आनी इस्रायल लोकान जेरिकोच्या लोकांचेर तांणी जैत व्हेलें. अशें आर्क पेट जावं पावली तांकां पवित्र आनी तांच्या विरो सैन्या लागीं ते झुजतना आर्क पेट व्हरतले आनी देव तांकां जैत दितलो. आनी निमाणे 959 सादारण त्या इस्वेंत सल्मावून देवाक जेरुसलेमांत एक व्हडलें देवाळ बांदलें. तें जावन आसा मजबूत देवाळ. आनी आर्क पेट हाडून त्या पवित्र स्थानाचेर द होली ऑफ होलीज थंय ताणें स्थापन केली. आनी हें स्थापन केल्लेंच आनी ताणें मागणें म्हणलेंच सर्गीचो सगळो वैभव त्या देव तेंपलांत प्रसारलो आनी देवूच थंय हजर जालो. सगळें देव तेंपलस सगळें हिमा बरी धोवें जालें म्हणयेत. आनी त्या दिसा तावन देव त्या तेंपलांत जेरुसलेमाच्या तेंपलांत वस्ती करूंक लागलो. पूण दीस वेता वेता लोक देवाच्या विरोध गेलो आनी बाल देवांची अन्य देवांची पुजा करूंक लागलो. आनी अशें देवान कितले प्रवाद्यांक धाडल्यारी ते तांणी तांचे बोंब्या पुजा आनी हेर देवांची पुजा तांणी सोडली ना. देखून निमाणे नेबुकद्नेजार बाबिलोनाचो राय 587 क्रिस्ता पूर्व येवन सगळें ताणें देवाळच ताणें नाश केलें. सगळ्या लोकांक सत्ताव ताणें द्वेश मारले. उरल्यांक बाबिलोनाच्या बंदडेक ताणें व्हेलें. तर सोल्याची आर्क पेट कितें जाली कोणूच सुनेना. सोल्याची आर्क पेट थोडे म्हणटात ती तेंपल नाश करतना ती नाश जाली. या हेर थोडे म्हणटात ते जेरेमिया प्रवाद्यान माउंट नेबो खंय पळय मोइजेक पुरलां त्या पर्वताच्या ताणें पूर्ण दवरली. आनी थोडे म्हणटात जेरेमिया प्रवादी इजिप्ता गेल्ल्या वेळार ताणें आपणा संगी ती आर्क पेट व्हेली. पूण आर्क पेट नपेस जाली. आनी त्या उपरांत हे बाबिलोना गेल्ले ते इस्रायलकार थंय राय बदल्लो. सायरस राय म्हणलो आयलो. देवान ताका प्रेरण दिलें आनी सायरस रायान इस्रायल लोकांक सांगलें तुमी फाटी वसा आनी तुमचें देवाळ परत बांदा. आनी ताणें जाय जाली सहायत पुरा दिली आनी 537 सादारण आसपास तांणी परत्यान येवन तें देवाळ परत्यान बांदलें. पूण आर्क पेट नातल्ली. आनी अशें जेजूच्या काळार हें तेंपल उपरांत हेरोद रायान तें तिके रेनोवेट केलें आनी जेजूच्या काळार आशिल्लें देव तेंपल म्हळ्यार हेंच देव तेंपल मजबूत जावन आशिल्लें. पूण सल्मावच्या तितलें मजबूत तें नातिल्लें. आनी ह्या देव तेंपला लागून सगळें जेरुसलेम शहरच पवित्र जावन आशिल्लें. कशें एक इगर्ज तुमी जायते इगर्जेत जावन येतात आनी इगर्ज जावन आसा देवाचो जागो पवित्र आनी ताच्या भोंवतणी सबार इगर्जांनी आमी पिवून वचो सिगरेट ओडून वचो अशें सबार रूल लेगरो करता. इगर्जेन मात्र न्हय इगर्जे भोंवतणी. कित्याक म्हळ्यार हो जावन आसा पवित्र जागो म्हणून आमी म्हणटा या लेखता. तशेंच जेरुसलेमी पवित्र जावन आशिल्लें. पूण परत्यान तांणी देवाक मांडवंक सोलोवंक नात. देवानच धाडिल्ल्या पोरण्या सोल्ल्यांत देवानच धाडल्या प्रवाद्यांक तांणी धिक्कारसिले तांकां जिवेश मारले सबारांक. आनी हांगा देवाचो पूत ह्या संवसारी आयलो मेसिया जावन आयलो जाल्यार इस्रायलीच्या लोकांक शास्त्री आनी फारिजेवांनी तांकां तोरा गोत्त आशिल्लें. प्रवाद्यांची सांगणी गोत्त आशिल्ली. जेजूस जावन आसा मेसिया म्हणून तांकां गोत्त आशिल्लें जाल्यार तांणी ताका स्विकार करूंक ना. आनी हाचे तावन हाचें
कळ्ळें पनिशमेंट शिक्षा कसली जाली 70 इस्वेंत परतून रोमागार टायटस म्हणल्यार त्या कमांडर इन चीफ हाच्या मुखांतर ते आयले आनी सगळें देवाळ सगळें जेरुसलेम तांणी नाश केलें लागी लागी 2-3 वर्सां तांकां लागलीं 66 इस्वेंत तांणी धाड घाली आनी 70 इस्वेंत सगळे पागूर कोसलायले आनी सगळ्या 70 लोकांक तांणी जिवेशी मारले आनी सगळें देवाळ सगळें जेरुसलेमांत तांणी नाश केलें आनी ह्या विशयांत जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता जेरुसलेमा तुजो सोडवणदार येताना तूं ताका वळखूंक नाय देखून दीस येतले तुजे दुस्मान तुका वेडो घालतले तुका फुमार करतले तुज्या भोंवतणी ते आसून तुजे पागोर ते कोसलायतले आनी सडताव तुमकां ते जिवेशी मारतले कित्याक देवाच्या सोडवणेचो ही काळ तूं समजूंक नाय जेजू क्रिस्ताक तांणी स्विकार करूंक ना वय मोगाचेनो आमी आमच्या ह्या चलत्या जिवनाक हे वासाब आमी लक्ती करचें जाल्यार देवाच्या टेंपलाची सबार व्याख्यानां आज आमी दिवयेत पयलें जावन आसा आज आमी मुरये मायेचें समर्पणाचें फेस्त आचारीत हांव आनी मुरी माय जावन आसली देवाचें टेंपल म्हळ्यार देवान वस्ती करचो जागो देखून थोडे व्याख्यानकार बिब्लिकल व्याख्यानकार सांगतात 587 क्रिस्तपूर्व ते सोल्याची आर्क पेट नाश जाली देखून आमी नव्या सोल्याक येतना कोण जावं पावली ती सोल्याची आर्क पेट ती जावन आसा भगवंत अवकार मुरी कित्याक तिचे थंय जेजू जल्मालो तिचे थंय देव जल्मालो इम्मॅन्युएल देव आमचे संगता देव आमचे मोदें देव आमचे थंय आनी हें मुरये थंय सार्थक जालें मुरी जावं पावली सोल्याची आर्क पेट आनी तिच्या मुखांतर आमकां सोडवणदार मेळ्ळो आनी तिणें तिच्या मुखांतर जेजू मुखांतर आमकां सोडवण फावो जाली दुसऱ्यान आज देवाळ म्हणटा आसतना आमचें हें देवाळ कशें पवित्र जाता कित्याक म्हळ्यार हांगा पवित्र सक्रामेंत जेजू कोरोसू हजार आसा आनी आमी येवन मागता आसतना आमची मागणी तसो जेजू आयकता आनी बापाक अर्पिता आनी आमकां जाय जाली कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मागता देखून मुरयेचे देवासांव मात्र न्हय बगार हरी एका ही गरजेक आमी भितर सरता आसतना आमी मानान गणान भावार्थान भक्तीपणान आमी आसूंक जाय आनी मागोवंक जाय आनी तिसरें देवाळ कितें जावन आसा तिसरें देवाळ आमीच आमची कूड जावन आसा सांत पावल कोरिंथांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता की नेनानगी तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची टेंपलां तुमी जावन आसात देवाची टेंपलां आनी कोण असल्या टेंपलाक भ्रश्ट करता असलें टेंपल नाश करता ताका देवसू नाश करतलो म्हणटा सांत पावल तर आमचें हें टेंपल आमी भाग्यवंतपणी सांबाळी जाय हांवें सुरवे सांगल्या प्रकार बाप्तिस्मांत पवित्र स्नानांत आमी हांगा आयिल्ल्या वेळार आमकां बाप्तीन दिल्ल्या वेळार आमी देवाचें टेंपल जालें हांव आमचें तें आसलें तें सैमाचें पाताक धुवन काडलें आनी आमी नितळ निर्मळ देवाचें पवित्र टेंपल जालें हांव देव आमचे थंय वस्ती करूंक लागलो देखून त्या इस्रायेलीच्या लोकान देवाक स्विकार सुगना देवाचें टेंपल ताणें भ्रश्ट केलें आनी अशें देवानच तांचें शहर मात्र न्हय तें टेंपलस नाश केलें तशें आमी जावंक नजो बगार आमची कूड आमचें सगळें जिवन देव हांगा वस्ती करता देखून आमच्या कुडीक आमी मानान लेखी जाय आमी पाता काद्यारे नासतना हें टेंपल भ्रश्ट करिनासतना जर तर आमी नितळ निर्मळ सांबाळता खंडीत जावन त्याच तोच जेजू ह्या टेंपलान सदांच वस्ती करतलो आनी आमकां ताच्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी भरतलो
तर मोगाच्या न्हू आज आमी हे देवाच्या तेंपलाची म्हळ्यार देवाच्या नव्या सोल्याची आर्कपेट जावन आसल्या मुरयेची परब आचारसिताना कशी मुरी अखेर पर्यान नितळ निर्मळ निश्कळंक जावन आसली तशें तुंय आनी हांवूय निश्कळंक जावया आनी आमच्या जिवनांत आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी सदांच मानान आनी नितळायेन राखया आनी आमचें तेंपल सदांच जेजूचें निवासस्थान जावं दी आमेन.